खालूच बाब तुमी सीएमाक मेळपाक गेले, कितें आसलें मॅटर? हांव सीएमा मेळूंक येयला कित्याक तुमकां याद आसतलें की 24 जून हांव थिंग आसागांव सायटीन गेल्लो आनी हांवें पयलीं सांगलेलें की हाय रँकींग IPS ऑफिसर व्हेरी सिनियर आसा म्हूण हे केसीन. आनी हांवें तें बस्ट केलें तेन्ना सगळे खबर अप स्टार्ट जावपाक लागले आनी मागीर ते U-turn जाले आनी म्हजी दुबाव आशिल्लो की सगळे प्रेशर करताले कित्याक तें नांव लिपोवपाक आनी फाटीं घेवपाक. एक पाटी कंप्लेंट फाटीं गेली म्हणून हांवें इन्वेस्टिगेशन जावपाचें न्ही म्हणून. सो मागीर प्रशाल देसाय PI तेणें आमी आयकलां की तेणें नांव सांगलां DGPचें आनी तेच पासून हांवें सीएमाक रिप्रेजेंटेशन केलां कित्याक म्हजो डिमांड आशिल्लो, आमच्या काँग्रेस पक्षाचो पासून डिमांड आशिल्लो की हे मनशाक हिंग आसपाचें न्ही. कित्याक आसपाचें न्ही? इन्सिडंट्स जाल्ले ते डिमॉलिशन टायम की एक्टीव आशिल्लो आनी पुलिसी सांगतालो इनएक्टीव जावं म्हूण, कांय करूं नाका म्हूण. पूण SIDन हो डायरेक्शन दितालो डिमॉलिशन कंटिन्यू करपाक म्हणून. देखून हें इन्वेस्टिगेशन तेजी गरज आसा. आनी उपरांत मागीर ते क्लोज अप करून गेले ते केस पासून कोण आशिल्लो, कोण हात घायला, कोण सेटलमेंट केला ते सगळे भायर सरपाक जाय. आतां केन्ना इन्वेस्टिगेशन करून गेले जाल्यार फेर इन्वेस्टिगेशन आसूंक जाय. आनी कोण आरोप घात तेन्ना सांगपाक DGP पडलो आहा म्हूण भितर तेन्ना कायदे प्रमाणे आनी एज पर प्रोटोकॉल तो मनीस हिंग गोंय आसपाक जायना. कित्याक तो इन्फ्लुअन्स करतलो इन्वेस्टिगेशनाक. सो देखून दोन इशू आहात थिंगा. एक FIR आसा तो अंजुना पुलीस स्टेशनान ट्रान्सफर केला क्रायम ब्रांचान आनी आमी पळयलें तो SP क्रायम ब्रांचाचो आसा तो. हांवें आयकला तो PRO म्हणून गोंयचो पुलिसीचो PRO आनी देखून ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयला. राहुल गुप्तान प्रेस कॉन्फरन्स घेयलो जाल्यार आनी फकत सांगलो जाल्यार की ही केस आमगे हातीन पावली, आमी इन्वेस्टिगेशन सामकें कोतलें, कोणाक सोडचिनात म्हणून हांव मानून घेवपाचो. पूण आनी सुबेज उलोवपाक लागलो आनी सांगपाक लागलो की प्रशाल देसायगे स्टेटमेंट अनसायन्ड एंड अनव्हेरीफायड. ओके, अनव्हेरीफायड म्हूण ते इन्वेस्टिगेशन करून व्हेरीफाय करूं जाता, पूण अनसायन्ड म्हूण ते कितें कोंकणलें. म्हणलो तूं गेलो चीफ सेक्रेटरीगे कॅबिनाक गेलो फायल पळोवपाक, चीफ सेक्रेटरीन ती फायल तुका धाडल्या. कित्याक चीफ सेक्रेटरीन रिपोर्ट मागलो तेन्ना चीफ सेक्रेटरीको रिपोर्ट आयलो तो थिंगा डायरेक्ट ती फायल CSको पावली आनी CSन एक्शन घेयलें सस्पेंड करपाक PI प्रशाल देसायक आनी तो एक PSI आशिल्लो. 2 PSI. पळय. सो आतां हेंका सस्पेंड केला. ते सस्पेन्शना हे SP क्रायम ब्रांचाक काय लागना. सो SP क्रायम ब्रांचाक ती FIR लागतली. पूण हो सुबेज उलोवपाक लागले देखून हेजेर कळ्ळें की हो अंडर प्रेशर आनी तूं जाणा हो 2017 बॅचाचो DGP सामको सिनियर आनी DGP कंट्रोल करता फूल पुलीस फोर्स, एवरी सेक्शन, एवरी डिपार्टमेंट. म्हणलें क्रायम ब्रांच पासून अंडर DGP. पूण हो वयतलो ताका साल्वार करपाक, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करचना, कोणाक नांव पासून काडलें जाल्यार तो रिकॉर्ड करचना आनी DGPक सामको बरो क्लीन चीट दितलो. देखून हांवें हें सगळें बरयलां आनी हांवें म्हणलां एन पासून सांगलां. एक आयक तूं सामकें राहुल गुप्तान कितें सांगलां थिंगा की प्रशाल देसायचो स्टेटमेंट इज नॉट सायन्ड. तूं मानून घेता तो प्रशाल देसायगे स्टेटमेंट चुकलो तो थिंगा आनी म्हूण सांगता नॉट सायन्ड. मागीर हांवें आयकलां की प्रशाल देसाय पासून कन्फर्म केला तेणें स्टेटमेंट दिल्लो म्हणून. पूण तें सोड, आसा ओ ना, इतले हाय ऑफिसराचें नांव येता तेन्ना कायदे प्रमाणे ते मनशाक ते जाग्यार धरूंक जायना इन्वेस्टिगेशन करपाक. आतां हांवें मागणें केल्लें पयलें की एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी करून, ज्युडिशियल इन्क्वायरी अबाउट द डिमॉलिशन एंड द रोल ऑफ द पीपल हू आर इन्वॉल्वड एंड इन द सेटलमेंट. आनी ते डिसिप्लिनरी एक्शनाक मागीर रेकमेंड करूं जाता तेचेर. बट एज फार एज द क्रिमिनल प्रोसिक्युशन it has to be by FIR.
आतां ज्युडिशियल इन्क्वायरीन इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जायना. एक याद दवरूंक जाय, ज्युडिशियल इन्क्वायरी फकत इन्क्वायरी करतात आनी मागीर रेकमेंडेशन जाता सरकाराक. एंड हांवें मागलां द ज्युडिशियल इन्क्वायरी शूड बी बाय रिटायर्ड हायकोर्ट जज with no current police officers in it. कित्याक सगळे अंडर प्रेशर आसताले. आमगे बरे रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर्स आसात, आमी बरे सरकाराचे ऑफिसर रिटायर्ड जालो आहात ते आसात, तांकां घालूं जाता आनी ती टीम बरी करूं जाता आनी ट्रूथ भायर सोंपल्या. कित्याक फकत आमकां स्वता ते भायर येवपाक जाय इन्क्वायरी कमिशनान. सो ते एक भाग आसा आनी दुसरो भाग FIRाचो. आनी FIRाचो हांवें म्हणलां कित्याक आमी फकत एक पुलीस ऑफिसराचें नांव आयकलो ना, आनी भरपूर पुलीस ऑफिसराचें नांव आसात आनी आमी पासून आयकतात की आनी भायले लोक पासून केंद्रीय सरकाराचे ऑफिसर तांकां कनेक्शन आसा हे केसीन. सो असले कनेक्शन आहा तेन्ना आनी बरें हाय रँकींग जाल्यार मागीर भरपूर प्रेशर आमचे क्रायम ब्रांचाचे येतलो आनी हो IPS मागीर तो लांबून ताका वयर सकला काडले आनी ताका प्रॉमीस करतले हिंग वतले नाल्यार तुका कोल्ड स्टोरेजान धाडले, तुका एंडमानान धाडले म्हूण अशें करून करतले आनी नाल्यार सदां ताका हार्ड पोस्टींग दितले. सो हो भिवन मागीर तो राम राम करतलो आनी सांगतलो म्हाका नाका बाबा, तूं म्हजो देव, हांव तुका कितें जाय तें करतलो, अशें करून जातलें आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज जातली. देखून हांवें म्हणलां as far as the investigation is concerned, it should go to CBI. Because CBI चे कितें जाता तें कांय पडना कोण ऑफिसर आहा ना जाल्यार. थर्ड इन्फ्लुअन्स आसूं जाता ना म्हणा, एवरीबडी इज ह्युमन, बट एटलिस्ट एक लेवल ऑफ होप म्हूण आसता आमकां. आनी एम पॅरलल गेले जाल्यार तुका कळटलें इन्क्वायरी कमिशन सगळे कॉल रेकॉर्ड सगळे कॉल डिटेल्स काडटले, हिंग आसतलो प्रूफ आनी CBI कसलो फेड केले जाल्यार कसलो फाटल्यान गेम केले जाल्यार ते सगळे सांपडले. सो दॅट इज वाय आय हॅव आस्क्ड फॉर दीज टू थिंग्स. टू पॅरलल द इन्क्वायरी इज फॉर डिफरंट एक्शन. So I won't use the word parallel, but evidence will be virtually common in the two things. At the same time, there are more offences which are coming out in the IPC, which is nothing to do with the inquiry commission. सर म्हणटा DGP लेवलचे ऑफिसर स्टेट गव्हर्नमेंट कांय एक्शन घेवपाक शकना, सो त्या खातीर पेंडींग उरता. ना, कितें जाता आमकां कळूं जाय की आमचे IAS IPS हे सर्वीस ऑफिसर येतात ते केडर ऑफिसर, दे आर ऑफ द आगमू केडर. आनी आगमू केडराचे कितें जाता तेन्ना अग्रिमेंट सायन केल्ले विथ सेंट्रल गव्हर्मेंट की कंट्रोल वील बी विथ MHA, डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग्स वील बी MHA. देखून ते गोंयचे सरकारा ऑफिसराक केअर करनात. एक पाटी लोकांचे हें आशिल्लें वी शूड हॅव अ सेपरेट केडर, ते प्लस एंड मायनसूय आसता. एक पाटी सेपरेट केडर मागीर तूं सगळें आमचे गोंयन दाखले आनी देर कॅन बी अ प्लस अबाउट इट, देर कॅन बी अ मायनस अबाउट इट, दे कॅन बी अब्यूज्ड, दे कॅन बी मिसयूज्ड आनी this is one part of it. The other part of it is they hinga utle, hinga oitle. They will never get transferred. Their promotional chances will be very low. Second is that ek party ami power dilo teka. That is why the transfers take place between amgi Goa union territory ahlo tanna sogle, so it becomes like a union territory cadre it is. So it still continues with that. Ani te hinga tinga montat and then finally they get their promotions, their ranking, and that is why गोंयचे सरकारा आती पावर ना तांकां सस्पेंड करपा, पोस्टींग दिवपा जाता, अनलेस सर्टन पोस्ट हॅव टू बी ओनली फॉर सर्टन पर्सन्स. लायक आ डेप्टी कलेक्टर रँक मडगांव केपें धाडूं जाता नाल्यार म्हापशा धाडूं जाता, दॅट इज एट द डिस्क्रिप्शन, बट एट अ सर्टन रँक. वेन दे सेंड एनीबडी ऑफ द रँक ऑफ अ DGP, he has to be put in as a DGP, no other place. So that is why no disciplinary control exists in the hands of the government of Goa, and हेच पासून थर्ड पार्टी तांकां फ्री रन मेळटा आनी देखून असले पासून फाटल्यान हें कितें जाता तें आमकां आयकूं येता आनी तांकां खबर आसा गोंयच्या सरकारान कांय करूंक जायना म्हूण आमकां. देखून तांकां मातशें दम येता दाखोवपा, अरे
क्या होगा अशें करून चलता. उपाय कितें करून हय देखून म्हण हांव देखून हांवें म्हणलां हांवें एक जजमेंट लायला हिंगा कोर्ट केला सुप्रीम कोर्टाचो इन अ केस ऑफ प्रकाश सिंग बादल तुका फुगड आसा तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आशिल्लो आनी तेन्ना केसीस ऑफ चिटींग एंड करप्शन सगळे आशिल्ले. सो सुप्रीम कोर्टान एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स सांगला इन सच केसीस ऑफिशियल स्टेटस ओनली प्रोवाइड्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर कमिशन ऑफ एन ऑफेन्स. समजलो कितें म्हणटा तुका स्टेटस आहा देखून तुजे नेसले चोरी करूं जाता अँड दॅट इज ऑफन यूज एज अ क्लोक लिपपाक त्या फाटल्यान गेट अ प्रोटेक्शन अँड देखून सुप्रीम कोर्टान म्हणलां it is the quality of the act that is important. If it falls within the scope and range of his official duties, the protection contemplated by section 197 of the CRPC will be attracted. म्हणलोले तूं ऑफिशियल ड्युटी कोत जाल्यार चोय आतां रायट जालें जाल्यार तूं गेल जाल्यार थिंगा कोणा लाठी मारले कोणा फार मारलो इन दॅट लास्ट मिनट डिसिजन घेवपाक जाय जाल्यार you could be forgiven because it's an act in discharge of your duty. Not that a murder will be there, but it will be, though even someone has been killed, in certain situation, when a right decision is taken, it can be covered by a protection given to you in discharge of your duty. म्हण तुजें असो जायना तुगे मोटरान एक बस ड्रायव्हरा ओडून ते खापड मारून आनी सांगूं जायना दीस इज एक्ट ऑफ डिscharge ऑफ माय ड्युटी म्हणून. सो इट कांट हॅपन लायक दीस. सो these are acts which are outside his official duty and they could take a protection now. So that is why I have advised the state government and demanded that he cannot get protection. The FIR must be registered and he should be prosecuted also. ओके आनी ट्रान्सफर करपाचे लोक खूब उलयता की ताका ट्रान्सफर करचो म्हणून ट्रान्सफर सॉल्व्स द प्रॉब्लेम. आतां ट्रान्सफर केल्यार तो गोंयांत आसतलो दॅट इज ट्रू पण हांवें कितें म्हणलां आय वील रीड द सेंटेन्स टू यू. In any case, there are more persons beyond the current police officers in Goa who are believed to be the players behind the game, which apparently moved the current DGP Jaspal Singh IPS to take on this matter by himself. And for this reason, it will be definitely difficult for the investigations to be conducted in a free and fair manner. A sentence important. Even if a new DGP is appointed for Goa. And hence there is need to make Shri Jaspal Singh IPS as co-accused as an abettor and conspirator under sections 108 and 120B IPC. And कितें म्हणलां even if a new DGP तो आपण ती फ्रेंडशीप आसता एक दुसऱ्याक हेल्प करूंक वयता समजलो देखून आतां तूं हेल्प करूंक वयता तेन्ना आती केस गोंयची आती भायर गेली जाल्यार CBIन एटलिस्ट ताका एक होप आसा आमकां की जस्टीस मेळटलें गोंयकाराक आनी आमगे गोंय अशें करून दुसरे फावटी लोक आत घालचना आमगे गोंयकार दुखोवपाक or जमीन कितें चोरपाक or असले रॅकेट करपाक. देखून DGP आसा or दुसरो DGP आयलो सो युअर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ताका ट्रान्सफर केले जाल्यार पासून केस वील गो ऑन. केस काबार जायना तो ट्रान्सफर जालो देखून. सो इवन इफ देर इज अ डिमांड फॉर ट्रान्सफर आनी थोडे म्हणटात ते ट्रान्सफर करपाचो न्ही दॅट इज नॉट करेक्ट. ही शूड बी आउट ऑफ दीस प्लेस. कितें जाता तूं आहा तेन्ना ते लोकल ओवरसीईंग लोकल इन्फ्लुअन्स सुद्दां आसता. तूं जाणा केन्ना ऑफिसराक सस्पेंड करतात तेन्ना ही इज नॉट अलाउड टू एंटर दी ऑफिस. ही हॅज नो एक्सेस टू द फायल्स. आनी थर्ड पार्टी इवन इफ अ पर्सन इज देर ही इज टोल्ड टू रिपोर्ट एट द हेडक्वॉर्टर्स सो इट डजंट गो देर. So this will be the things and I think this is something which not only the government of Goa but the government of India needs to take an in-depth call on this because this is a serious matter and a shame for our state and a shame for the nation. So pending transfer, can the state government relieve an officer? Yes. First you must relieve him so that he has no control over the department. Let him be officer in waiting. You understand it? Till he is given some other thing.
it is the prerogative of the state government to say, I will not give him the charge. I refuse to give this man this charge. Or we are not satisfied, therefore we are relieving. And that's why the government of India has to move fast to move him out from here. Otherwise, what will happen is he'll still be on the roll, he'll still be paid by government of Goa for doing nothing. And still he will have the influence over people, over officers. Administration. And then लोक थर्ड पार्टी तूं जाणा थोडे ऑफिसर भितले ते मनान आसतले दुबाव आसतले आरे हो इन्फ्लुअन्स करून परत येतलो आमचें कितें जातलें